न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वेंचणुकेक रावपी उमेदवारान ताचेर आशिल्ल्या आरोपाची म्हायती दिसाळ्यांनी जाहिरात दिवन लोकां खातीर जाहीर करपाक जाय. मात काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोन्सेरातान ती आजून जाहीर केल्ली ना. ती ताणी आनी काँग्रेसीन बेगीनाच जाहीर करपाची मागणी भाजपाचो प्रवक्तो दामू नायकान केल्या. बुधवारा दीस भाजपाच्या मुख्यालयान दामू नायक, पुंडलीक रावत देसाय आनी विष्णू नायकान एकठांय पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी काँग्रेसी कडेन ही मागणी केल्या. इलेक्शनाचो प्रचार ज्या दीस सोंपता तो पर्यंत आपल्याचेर कितें कितें आरोप आसात तितले आरोप जे आसात ते आरोप वृत्तपत्रांतल्यान 3 फावटी मोठे जाहिरात दिवन लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. त्याच बरोबर एफिडेविटान स्वर्न इन करून आमी सांगता, शपथपत्र करून दिवन सांगतात की म्हजेर हे केसीस पेंडींग आसात, म्हजेर हे आरोप आसात. ते आरोप फक्त एफिडेविटा पुरते मर्यादीत न दवरता सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट सांगिल्लें आसा ते आरोप कॅन्डिडेटान पेपरार घालचे आनी त्याच बरोबर ज्या कॅन्डिडेटाक ज्या पार्टीन पुरस्कृत केल्लो आसा, स्पॉन्सर्ड केल्लो आसा, ज्या पार्टीन ताका तिकेट दिल्ली आसा, काँग्रेस पार्टीन, त्या काँग्रेस पार्टीनी बीन परत पेपरार घालचे. ताचे खातीर फॉर्मॅट आसा, C1, C2, C3 असो जो फॉर्मॅट आसा त्या फॉर्मॅटानूच घालचे म्हणून. अजून पासून काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटान आनी त्याच बरोबर काँग्रेस पार्टीन हे लोकां मुखार हाडूना. FIR नंबर 100/16 हे पणजी पोलीस स्टेशनाचेर आसा. FIR नंबर 57/08 ही री-रजिस्टर मुंबय CBI ती परत मागीर री-रजिस्टर केस नंबर 4/2014 एट सेशन कोर्ट पणजी ती आसा. त्या बरोबर 45/2008 एट सेशन कोर्ट पणजी ही आसा. IPCचे प्रमाणे पोस्को ॲक्ट, इन्कम टॅक्स ॲक्ट, डॅमेज टू पब्लीक प्रॉपर्टी, अटॅकिंग पोलीस पर्सनल अँड कॉजिंग इंजरीज असे मोठे मोठे आरोप आशिल्ले आनी ते चार्जशीट फायल केल्ले ह्यो केसीस आसात. ह्यो केसीस उमेदवारान लोकां मुखार सांगपाक जाय की आपूण हें करतलो तें करतलो, त्याच बरोबर म्हजेर होय आरोप आसा म्हणून. काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष गोंयान जो आसा गिरीश चोडणकर ताणें हाजेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा की ज्या मनशाक ताणें तिकेट दिल्या त्या मनशाचेर सगळे आरोप आसा, हे सगळे आरोप तांकां मान्य आसा काय. आनी म्हजी अध्यक्षा कडेन तशेंच कॅन्डिडेटा कडेन मागणी आसा तांच्यांनी 17 तारीख म्हणजे 5 प्रचार बंद जाता ताचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली तांच्यांनी पेपरार घालच्यो, जायराती दिवन घालच्यो आनी लोकांक अवेर करचें की आमचो कॅन्डिडेट म्हणजे काँग्रेस पार्टी तांचो कॅन्डिडेट हो खंयचे खंयचे गुन्यांन आनी खंयचे खंयचे आरोपपत्रां भितर आसतो. आनी कॅन्डिडेटांनी घालच्यो आनी लोकांक पणजेकारांकच न्ही सगळ्या गोंयकारांकी बीन कळचें की हे गुन्हे आसात, हे गुन्हे बारीक न्ही. न्ही परत एकदां सांगता, ताच्या अलायन्स गव्हर्मेंटाच्या संदर्भान काही जे तांच्यांनी निर्णय घेतिल्ले ते तांकां विचारपाचे. कारण तो कोणाक अलायन करतालो, भारतीय जनता पार्टीक अलायन तर करूंकूच ना. हांव म्हज्या शोल्डराचेर हें सगळें प्लॉट घेवन वचपाक. तुम्ही चेकआउट करात न्ही. द डिमांड्स अँड द वे वी आर फंक्शनिंग इट इज ऑल विथ अलायन्स पार्टनर. सो अलायन्स पार्टनराचे काही आसतले केन्ना केन्ना सकाळ फुडें आयतार दीस कोडू वखद पिवचें पडटा तुज्या हेल्था लागून.